दिव्यवाणी 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 समया जेजूच्या भोव पवित्र काळजाते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी ह्या लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां व्हडा मोगान स्वागत करता. देवाची सुकृपा आमकां एक कुटुंब कशें सांगाता मेळयता, ताज्या वेंगेंत आमकां ताज्या आशिर्वादांनी भरता. तर ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोप तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. भोव मोगाचें न्हू. सांतीसीम त्रिंदादीचें आराधन करून देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लेता. महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना, महिमा तुका सासना सासना. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा,
आम्ही तुका अर्घ आणि होगलाप दिता दिव्य वाणी ह्या लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं आमकां समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगाच्या वेंगेन एक कुटुंब जावन एकठांयताय. आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावन तूं घेताय आनी आमचेर कुरपे वयर कुरपा वताय. आमचे सर पातकां बक्षिताय, आमकां सर शिरापांतल्यानी वारताय. सर देंवसराच्या सैतानाच्या बंदड्यांतले तूं आमकां सुटका दिताय. आमचे जिवीत प्रकाश भरीत करताय, परसळीत करताय आनी तुज्या महिमेन तूं परसळयताय. तुका उलो मारतना बापा तूं हजर जाताय. आमच्या मध्ये असल्या पिडेस्तांक तूं गुण करताय. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजा प्रमाणे तूं तांकां बेसांव दी. व्यापार वैवाटाचेर आशिर्वाद घाल, कृशेचेर बेड्याचेर आशिर्वाद घाल, कुटुंबा जिविताचेर आशिर्वाद घाल, भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल, तरणाट्यांचेर आशिर्वाद घाल, परिक्षा बरयतल्यांचेर, शिकप शिकतल्यांचेर आनी मुखलें शिकप शिकोवंक आशेताचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या आशिर्वादान संवसारी जिवीत यशस्वेन आनी जैतान जिवंक आनी हर तराची समृद्धी ग्रेसकाय आनी वाडावळ जोडूंक आनी सदांच तुज्या उपादेसा प्रमाणे तुका मान आनी महिमा दिवचें तसलें जिवीत जिवंक आमकां फोव कर. हे सर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू. हांव तुमकां ह्या दिव्या वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आसतना सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें एक वर्तें मागणें तुमकां हांव शिकयतां. ह्या मागण्या वरवीं मोगाचें न्हू जायतीं अजापां विचमितां घडल्यान. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एक महान सांत जावन आसा, अजापवंत सांत जावन आसा. ताच्या विनवणेंत वर्तें अजापां विचमितां जाल्यां. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन SVD सपेचो स्थापक. SVD म्हळ्यार लाते भाशेंत सोचिएतास वर्बी दिविनी. सोचिएतास म्हळ्यार त्या शब्दांतल्यान सोसायटी म्हणलो शब्द आयला. सोसायटी म्हळ्यार सभा. वर्बी म्हळ्यार वर्ब वा वर्ड शब्द. दिविनी म्हळ्यार दैवीक, डिवायन वर्ड मिशनरीज इंग्लिशान सांगचें जाल्यार, वा सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड. SVD म्हणून आमी शॉर्ट फॉर्मार सांगता. SVD सभा 1875 इस्वेंत स्थापन केली सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान आनी आतां 150 वर्सां जालीं. सेस्क्विसेंटेनियल जुबली सेलेब्रेशन, शतमानोत्तर बांगराळो जुबल्यो आचरशिलो. सगळ्या संवसारांत 6000ची चड SVDचे याजक हळ्ळ्या हळ्ळ्यांनी मिसां वावर करन आसात आनी अशें सुवार्ता परगट करून क्रिस्ता थंय हरी एकल्यांनी सडवण आनी साल्वासांव चडशें करूंक हर प्रयत्न करतात. दुर्बळ्या धाकट्यांक मदें समाज सेवा करून तांच्या आर्थीक प्रगते खातीर वावरतात. शिकप नातल्यांक शिकप दिवंक वावरतात. पिडेस्तांक वखद दिवंक वावरतात आनी गिन्यान आनी जाणवाय नातल्यांक गिन्यान जाणवाय दिवंक वावरतात. हर तरान हर एकल्यांक सुवार्ता परगट करून देवाच्या राज्याचे सांदे करूंक हर तरान पेसाडता. सांगातास पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान घडला आनी त्यो भयणी ते सिस्टरांय मिसांवांत वावरतात आनी तशेंच मिसांवा खातीर दीस आनी रात 24 वरां मागणें करूंक नित्य आराधनाची सिस्टरां, कॉन्टेम्पलेटीव सिस्टर्स ह्या भितरल्या कॉवेंताची सिस्टरां आमी म्हणटा. तसली सिस्टरांचो एक मेळ SSPS AP म्हळ्यार अडोरेशन पर्पेच्युअल. SSPS म्हळ्यार S म्हळ्यार स्पिरितो, सोसायटी ऑफ द स्पिरिटू सांगतो. SSPS पवित्र आत्म्याच्या भयणीचो मेळ तांणी घडला. नित्य आराधनाच्या पवित्र आत्म्याचो भयणीचो मेळ घडला. अशें 10,000ची चड सांदे अशें सांगाता मेळोन वावरून आसात. आनी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन ताका सांत म्हणून पासारूंक कारण 1995 इस्वेंत फिलिपिन्सान एक भुरगें, त्या भुरग्याचें नांव पामेला आवेलानोसा. 15 वर्सांचें भुरगें तें एका अवघडाक सांपडटा आनी त्या अवघडा वरवीं ताच्या ब्रेनांत विशेश रगत घेटो जाता, ब्लड क्लॉट, आनी हाचे वरवीं तें मतीर ना जाता आनी मतीर नासतना तें आसलें आनी अशें तें मतीर येवचें ना म्हणून डाक्टरांनी स्पश्टपणान सांगलें आनी मतीर तें हें जाल्यारय पयलेंसो उगडासाची सकत ताका आसचें ना आनी शी वील बी इन ए वेजिटेबल स्टेट म्हळ्यार एका तरकारी बरी वनस्पती बरी तें आसतलें, ताका कितेंच करूंक सकना, जावचें ना म्हणून डाक्टरांनी सांगलें जावन आसा. तरी
त्या पिंक सिस्टरांनी, पर्पेच्युअल अडोरेशन सिस्टरांनी, त्या नित्य आराधनाच्या SSPS सिस्टरांनी निरंतरी मागणे केले. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनच्या मजतीन त्यांनी मागणे केले. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची मजत मागली आणि अशें मागता आसतना अजाप जालें, विजमी जालें, मोतिनांतलें भुरगें बरें जालें. कसलीच चिकित्सा नासतना तें बरें जालें. आनी उपरांत डाक्टरांनी टेस्ट करून पळयता आसतना कसलेच ब्लड क्लॉट ना म्हणून जालें. केदें व्हरतें एक अजाप, ब्लड क्लॉट ना म्हणून जालें. तें भुरगें संपूर्ण तरान बरें जालें. आतां बऱ्या भलायकेंत तें जिवन आसा. देवान एक व्हरतें अजाप विजमीत केलें. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मजतीन ताच्या विनवणेन जायतीं अजापां विजमितां हांगासर दैवीक लोरेतीर मंदिर मुल्की हांगासरी घडल्यान सगळ्या संवसारार घडोवन आसात. अशें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन येदोवर तो सांत जाल्लो, तो आमकां एक विशेश अजापांचें मागणें शिकयता. तें मागणें ताका आमी क्वॉर्टर आवर प्रेयरी आमी म्हणटा, म्हळ्यार 15 मिनटाक एक पावटी सयत तें मागणें तो आर्नॉल्ड जॉन्सन करतलो. आमी तें मागणें करयेत. तें मागणें अशें जावन आसा. ताणें मागचें आसलें, ये देवा सस्नीक सत जावन आसा, तुजे थंय आमी पातयेता. ये देवा तूं आमची घटाई आनी सडवण, तुजे थंय आमी भरवसता. ये देवा आमच्या अपरिमीत बरेपणा सगळ्या काळजान आमी तुजो मोग करता. तुजो शब्द ह्या संवसाराक सडवणदार जावन तुवें पाठयलोय. आम्हा सर्वांक तुजे थंय एकठांय, आम्हा सर्वांक तुज्या स्पिरितान भर आनी तुज्या नांवाची महिमा गावंक आमकां फावो कर. आमेन. पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात दैवीक शब्दाच्या प्रकाशांतय आनी कुरपेच्या आत्म्यांतय नपैल जावं दी. आनी समिया जेजूचें पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी रास करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते अकरेचे मागणें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान केदाळे सांगचें आसलें. पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात दैवीक शब्दाच्या प्रकाशांतय आनी कुरपेच्या आत्म्यांत द्वारे नपैल जावं दी. आनी जेजूचें भोव पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी राज करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन केदाळे पवित्र पुस्तक वाचतलो, म्हळ्यार वाचतलें ताच्या काळजान तो जगोवन दवरतलो. आनी विशेश जावन जुवांचो वांजेल अध्याय 1 पयल्या वडीर तावन थंयसर 18वी वळ पर्यंत. ताका आमी म्हणटा प्रोलॉग ऑफ सेंट जॉन्स गॉस्पल. प्रोलॉग ऑफ द सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 1 वर्स 1 to 18. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा समें आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीच तो देवा समें आसलो. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो. रचलेली खंयचीच वस्त ताचे वेळेन आयलेली ना. रचलेल्या सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कडेन उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता ताका आट आपोवंक संवसाराच्या काळोखा निमती जालें ना. आनी मोगाच्या मुंदरसून थंयसर देवाचें उतर अशें म्हणटा, तो शब्द आपणा मदें आयलो आनी ताचेच पर्यंत ताका घेतलो ना. पूण आपणा स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विस्वास दवरतल्यांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. ती जल्माली रक्तमासा वरवीं वा कुडीच्या वंदवण्या वरवीं न्हय, वा मनशाच्या कुशे वरवीं न्हय, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहजली ती महिमा. उपरांत 16वी बोल. आनी ताचे परिपूर्णतेतावन आनी ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या, कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेंच आमी अनुभव करता. आमी अनुभव करता हें परतून परतून. कित्याक दैवीक शब्दाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता आसतना कितें जाता, पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात नपैल जाता. आनी कितें जाता, समिया जेजूचें पवित्र काळीज आमच्या काळजांनी वस्ती करता. आनी असले मागणे आमी करता आसतना मोगाच्या न्हू आमचे थंय वर्तें अजापां विजमितां जातात. एकलो भाव हांगासर आयिल्लो, तो म्हणटा ताचें कॉलॉन कॅन्सर आसलें. कॉलॉन कॅन्सर म्हळ्यार व्हडल्या हानकडचें कॅन्सर. आनी डाक्टरांनी आशा सांगली तो बरो गांवांत थंयसर काम करनासो गल्फाच्या एका देशांत. आनी ल्हान भुरगीं ताची शिकोवन आसात. एकलो डाक्टर शिकोवन आसा आनी एक दो इंजिनियरींग करन आसा. आनी तांच्या शिकपा जायत्या पयशांची गरज आसली. आनी ही आतां कॅन्सर पिडेक वखदाक गेल्यार आनी चिकित्सांनी जाल्यार काम येता म्हणली ती भिरां. चड पयशे नातले, चड इन्वेस्टमेंट नातलें. आनी तरी तो गांवा येता आसतना भियान दैवीक लोरेतीर मंदिराक आयलो. आनी तो म्हणटा
आपूण मरच्या पयलीं एक बरें कुमसार जावन मरता कित्याक हांव चड मिसा कोसोना मागणें करूं ना हांवें देवाक उलो मारना पळयत पुस्तक वाचूना कोणतासो तेस करूना देखून एक मागणें कर रेतेर कर मरणाक तयार जाता म्हूण तो हांगासर आयलो पूण हांगासर येता आसतना मोगाचें न्हू देवान ताका एक संदेश दिलो जेरामाया प्रवादीचो बूक थंयसर 33वा अध्याय वळ 6 जेरामाया चॅप्टर 33 वर्स 6 हांव तुका नव्यान बरी भलायकी दितलो तुज्या पिडेक हांव वखद दितलो आनी हांव तुका सवस्थकाय दितलो आनी उदंड शांती दितलो आनी हांगासर रेतीर वेळार ताका शांती समाधान मेळ्ळें मात न्ही ताका बरेंपण लाभलें तो म्हणटा आनी विशेश जावन हे मागणें ताणें मागोवं सुरू केलें पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाची रात देवाच्या उतरांच्या आनी कुरपेच्या आत्म्याच्या समोर नपय जायचे आनी समया जेजूचें काळीज म्हज्या काळजांत वस्ती करी जाय म्हणजे जेजूचें काळीज ताणें स्विकार केलें आनी ताणें परतून परतून पळयत पुस्तक वाचलो वेळा काळा पुर्वीं शब्द आसलो शब्द देवा समय आसलो शब्दच देव जावन आसलो वेळा काळा पुर्वींच तो देवा समय आसलो आनी तोच देव जावन आसलो ताच्या मारिफा सर वस्तू रचन जाल्यो रचलेल्या सर वस्तून ताचेर हांव जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो आनी तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता आनी ताणें मागोवन सुरू केलें सर्वेस्परा देवा तुज्या उतरांचो उजवाड आपणाच्या जिवितांत परसळून आनी तो भाव हांगा तावन गेल्या उपरांत पळयत पुस्तक वाचून मागणें करूं सुरू केलें आनी देवी कलो रेतमंत्र्याचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सुद्दां हांवें पळोवंक ताणें सुरू केलें आनी उपरांत तो आस्पत्रेक गेलो आनी थंयसर डॉक्टरान ताची चिकित्सा सुरू केली आनी ते कॉलॉन कॅन्सरचो जागो तो कातून काडलो आनी ताका बॅग आसले थोडे दीस आनी ताच्या उपरांत परतून घडशिलें रेडिएशन आनी कितें किमोथेरापी कितें ताका चिकित्सा आसा ती सगळी केली आनी दीस वेता आसतना तो बरो जालो लगभग 3 ते 6 म्हयने ताणें रजा काडचे पडले पारगांव असो जावना आनी कितें की ताका तो म्हणटा अजाप आनी विजमितांनी इन्शुरन्स पास जालें कांय पयशे खर्च जावना पूण ताका भिरांत आसली पाटी वता थंयसर काम मेळटा की ना या आपणा काम परतून दितीत की ना म्हणून पाटी वता आसतना अजापानी म्हणल्या बरी ताच्या कंपनीन ताका स्वागत केलो पयलेंचें काम ताका दिलें मात न्ही ताका प्रमोशन दिलें पयलेंचें की चड सांबाळ दिलो 6 म्हयने ताणें काम करना पूण 6 म्हयने असो सांबाळ दिलो सकाळां दिना मात न्ही ताणें खर्चिल्ले पयशे सगळे हांगासर इन्शुरन्सान ताका फ्री जाला तरी परतून ते पयशे ताका मेळ्ळे आनी अशें ताच्या भुरग्यांच्या शिकपाकय कांयच उणें पडोना आनी तो हांगासर साक्षीच आसतना म्हणटा ताच्या परिपूर्णतेतावन कुरपे वयर कुरपा आमकां लाभल्या बरेपणा वयर बरेपण पळय मोगाचें न्हू आमी देवाचें उतर आयकून आमच्या काळजांत जगोवन दवर दीस आनी रात आमी ताचें नियाळ करतना आमकां कुरपे वयर करपा मेळटा आशिर्वादां वयर आशिर्वादां मेळटात बेसांवा वयर बेसांव मेळटा देखून मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमी चड आनी चड वाचया आनी जेजूचें भोवपळीत काळीज मोगाचें न्हू आमा समेस्तच्या काळजांत तें रास करून दी आतां जून म्हयनो येता आसतना आमी सगळीं मोगाचें न्हू जेजूच्या भोवपळीत काळजा विशयान नियाळ करता जेजूच्या भोवपळीत काळजाचें दर्शन परतून परतून जाल्लें जावन आसा सेंट मार्गरेट मेरी आलोकॉकाक ती 1647 इस्वेंत जल्माली 1609 इस्वेंत मरण पावली म्हणजे 17व्या शतमानांत तिका परतून परतून जेजूच्या भोवपळीत काळजाचें दर्शन जातलें आनी जेजूच्या भोवपळीत काळीज ती पळयतली मनशाच्या मोगान तें जळोन आसा वय मोगाचें न्हू समया जेजूचें काळीज म्हज्या तुज्या मोगान जळोन आसा आनी ताचें दर्शन घेतलें आमचें काळीज समया जेजूच्या मोगान जळासे आनी आमचें काळीज आनी समया जेजूचें काळीज एक जायचें वय देखून आमी व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान आमी मागचें जावन आसा ल्हानपणांत तावन तें मागणें म्हाका भारी मोगाचें जेजू भळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजूचें काळीज जळटा म्हळ्यार खालत्यापणान जळटा आनी तशेंच त्या भोळ्यापणान जळटा आनी ताचें आराधन करता आसतना ताचें भक्तीपण आमी आदारता आमचें काळीज खालतें जाता भोळें जाता सताचें जाता मोगाचें जाता शांती समाधानाचें जाता दयाळेचें जाता स्वस्तिकायेचें जाता उदारपणाचें जाता सादेपणाचें खालतेपणाचें स्वादामानाचें जाता मनसुगेचें जाता निश्कळपणाचें जाता दान धर्माचें काळीज जाता वय मोगाचें न्हू जेजूचें भोवपळीत काळीज आमच्या काळजांत वस्ती करी जाय आनी आमचें काळीज जेजूच्या काळजांत वय वस्ती करी जाय तेन्ना आमच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां वाळून येतात तुज्या जिवितांत ती तसलींच अजापां विजमितां वाळून येवन दी म्हणून तुमचे खातीर मागता आसतना मोगाच्या भावा भयणी हांवें तुज्या लागीं विनंती करची जेजूच्या भोवपळीत काळजाचें दर्शन घे ह्या सगळ्या दोळे धांपून समी हा जेजूक उलो मार आनी समी जेजूस म्हणटा तूं म्हाका उलो मार आनी हांव हाजर जातलो तुका कळीत नातले गुंडाळेचे घोट हांव तुका उगडापें करतलो जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 जेरमाया प्रवादीचो बूक अध्याय 33 वळ 3 समी हा जेजूक उलो मारल्या तक्षण मार्गरेट मेरी आलाकोक ह्या सांतिनीक दिल्लें दर्शन समी जेजू तुका आय दिता त्या भोवपळीत काळजाचेर दीस घाल आनी समी हा जेजू काळजांत हांव सांग समी हा जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता हांव तुजो मोग करता तुज्या काळजांत म्हाका जागो दी म्हूण सांग आनी समी जेजू
ताज्या भोपयत काळजा ते आमच्या काळजांत येवन वस्ती करता आमी ताजे थंय एक जाता कित्याक समी जेजून म्हणा हांव जावन आसा खरी दाखवाल तुमी जावन आसात वांटे म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तुमी फळां बरी जातल्यात जशें हांव बापा थंय आसन बाप म्हजे थंय आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हजे थंय रावशा जाल्यार तुमी कितेंय मागल्या सर्गेचो बाप तें तुमकां दितलो असले मागणें कर मोगाच्या बापा लागीं सर आमच्या गरजां खातीर मागया बोमोगळा सर्गेचे बापा जेजूच्या बापयत काळजा थंय दैवी ह्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद कर तांच्या गरजां प्रमाणे तांचेर आशिर्वाद कर बापा तांची दुकान बसून काड तांची कंत बेजाराय पयस कर काम नातल्या बरें काम फोव कर बापा जायत्या वायट सवयांक वळख जाल्ले आसात बेबदेपणाक आमाल पिवणाक जायत्या तरांचे स्मोकिंग आनी तशेंच ड्रग्स आनी वायट सवयांक हळशीक पळोवनच्यान आनी वायट संबंधान आनी वेपारी मीत पयशे करसूनच्यान जुगारी खेळच्यान पयशांनी खेळच्यान आवय बापायक अविधेय जावन आवय बापायक ते सांगलें आयकनासतना ह्या कोटमात एकवटीत जावन जियेनासतना सगळें कन झुजूकन जियेतलीं आसात बापा तांकां सगळ्यां देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेन तूं तांकां सुटका दी बापा बरें काम नातल्यांक एक बरें काम फाव कर बापा कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आसतल्यांक बरें प्रमोशन फाव कर आर्थीक अडचणी आसल्यांच्या आर्थीक अडचणी पयस कर बापा कोणें सगळ्यांनी रीण काणिलां तें रीण फारीक करून तांकां फाव कर कोणें बापा रीण पयशे भायर दिल्यात ते तांकां पाटी मेळा अशें कर बापा बिजनसांत नस रीण अनुभव करतल्यांक बापा बरें गिरायक मेळोन तांचें बिजनस बरें जावन दी ते बिजनस वाडोवन दी प्रॉस्पेरिटी तांच्या जिवितांत येवं दी आणखी चड आनी चड बिजनस कर वेपार वहिवाट कर ग्रेस जावन तांकां फोव कर तांकां मेळ्ळेल्यांतले बापा दान धर्म करूंक वय बऱ्याक आमाक वावराक उदारपणी दिवंक दुबळ्यांच्या गरजेवंतांच्या गरजांनी पावोवंक तांकां फोव कर बापा ल्हान भुरग्यांच्या तरणाट्याचेर आशिर्वाद घाल बऱ्यांतले बरें शिकप ती शिकोवन दी शिकता आसतना खंयच्याच वायट सवयांक वळख जायनासतना म्हाका शिकपाचेरच मन केंद्रीकृत कर बरो फुडार आसा कर तांच्या आवयक बापायक कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय शंकर बापा बापा तुज्या भुरग्यांक सदांच तुज्या मोगान चलय प्रायवंतां खातीर मागता अनाथां पासत मागता एकसुऱ्यां पासत मागता बापा तुज्या हजारपणाचो संतोश समेस्तां फोव कर समेस्तां तुज्या भोवपयत काळजाचो अनुभव जावन दी तूं आमचो कितलो मोग करताय म्हणून जेजूच्या भोवपयत काळजा ते आमकां ते उगडाप्यां जाता कुर्सार ताणें आपलें काळीज वय पावसोंक ताणें सोण दिलें ताजें वखद जाल्यार काळजा थंय भायर सरले रगत आनी उदक मनशा कुळांत ताणें बक्षिल्ल्या मनशा कुळाचेर आशिर्वाद घालो पवित्र आत्म्याची झर उक्ती केल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या झरीतय आमकां समेस्तांक व्हड बापा सदांच समी जेजूच्या भोवपयत काळजा ती आमी सदांच एकवटान जिवन बापा तुज्या सर्गीच्या राज्यांत तुजी भुरगीं जावन जिवन आम्हा समेस्तां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन मोगाच्यान तुमकां समेस्तां देव बरें करूं दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत तुमी भोव भक्तीपणान वांटो घेतला हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम तुमकां पावता तर ह्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाचे वय मालक जावन आसा आमचो मोगाचो तरणाटो अनुपम मोगाच्यान ताकाय आमी आभारी जावन आसा सकला म्हजे फोन नंबर आसा केदाळा जाय जाल्यार म्हाका फोन करा आनी तुमचे कसलीय मागण्याची विनवणी आसा तर म्हाका धांडिया तुमच्या गरजां पासत त्या सांग पासत म्हज्या मागण्या वेळार हांव उडास सरतलो म्हज्या पासती दैवी कलोरेत्र मंदिरा पासती आनी दिव्य वाणी ह्या लायव्ह कार्यक्रमा पासती तुमी विनंती करा देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं दिव्यवाणी